Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. कोविडाचो मार बशिल्ल्या पत्रकारां खातीर म्हूण खंय सरकार 2-3 स्किमी हाडपाचो आसा. पत्रकारांचे बाकीच्यो मागण्यो खंय तडीक लायल्यात. जर्नलिस्टांनी आमकां ज्यो गजाली सांगलेल्यो त्यो सगळ्यो गजाली आमी पुराय केल्या सरकारान. जाय जाल्यार काडून मुद्दामून पळयात. लॅपटॉपची स्कीम आसूनी, कॅमेराची स्कीम आसूनी किंवा जर्नलिझम ॲक्ट अमेंडमेंट आसूनी, हे सगळें आमी पुराय केलां. ऑलरेडी म्हाका दिसता असेंड जावन आयलो त्या खातीर दीस गव्हर्मेंट इज व्हेरी सेन्सिटीव अबाउट द जर्नलिस्ट. जर्नलिस्टाची कोविडांतल्या उपरांत आर्थीक स्थिती आनी ह्या एक सामाजीक चळवळींतल्यान वयता आसतना तुमकां सगळ्या जाणांक खूब कठीण प्रसंगांतल्यान तुमी इंडिव्हिज्युअली वयता. तर ती दोन तरेन, एक ग्रामीण पत्रकार आनी तुमी पत्रकार जे रेग्युलर पत्रकारिता हातूंत आसा तांकां एक विचार करता तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन कन्सल्ट करून सपोर्ट करप. म्हणजे हांव पेन्शन म्हणना की तुमच्या पुराय बिझनसाक कशा पद्दतीन सपोर्ट करप. इवन ते एक 2-3 स्किमी आमच्या तकलेंत आसा तुमकां सपोर्ट करपा खातीर. बट डेफिनेटली सरकार विचार करता की तुमकां सपोर्ट करपाक जाय. सरकार चुकता जाल्यार दाखोवन दियात, मात गोंयचे प्रतिमेक मार बसूंक दिवं नाकात. पत्रकारांक सल्लो. सरकाराचेर टिका केली म्हणून हांव भियेना, बट ती कन्स्ट्रक्टीव आसची, डिस्ट्रक्टीव आसची न्ही. सरकाराचें चुकलां जाल्यार दाखोवपाचो रायट पत्रकाराकूच आसा, बट ते दाखयताय आसतना गोंयची इमेज पिड्ड्यार जावची न्ही. खंयचोय जेन्ना आमी हायलायट करता, फोकस करता, सरकाराची इमेज तुमी पिड्ड्यार करिना, राज्याची इमेज पिड्ड्यार जाता एकदां. ताजो लक्षांत दवरून खंयचोय तुमी फोकस करा, हायलायट करा, म्हाका कांय चिंता ना. बट राज्याचो तेजेर परिणाम जावचो न्ही. गोवा ही ट्युरिस्टीक स्टेट आसा. हांगासर येवपी प्रत्येक जाण गोंयची इमेज पळोवन येता, गोंयच्या सरकाराची इमेज पळोवन न्ही. हांव परत सांगता, त्या खातीर गोंयची इमेज कशी करप सरकाराच्या बरोबर पत्रकाराच्या हातान आसा. आतांची भुरगीं वाचन करिना, फकत व्हिडिओ सर्फिंग करता. देशाचे नजरेन हे बरोबर न्ही. ज्येष्ठ पत्रकार आनंद नरसिंहा उलयलो. Current generation is more about visual. They're not doing writing and talking. And when they write and talk, the languages, there is a drop in the quality of the vocabulary, quality of the grammar, drop in quality of context. And if this number of people who can speak in multiple languages, write in multiple languages, and communicate effectively in multiple languages is reducing, then we have a problem. Not just as Goa, we have a problem as a country. So you have to be aware about it, that when you are on social media, personally, it is for all and it will be there all the time. One major disadvantage is that a person may have very much popularity on social media space, but what to the real world? So there may be certain disconnect. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार.